स्पीकर सर हांव कळपाक जाय म्हणून ताका सांगता हांव हे ट्रायबल रिजर्वेशन बिल जे आसा पळय न्ही हे 2 फावटी म्हणजे फाटले फावटी राज्यसभेत इंट्रोड्यूस जाले। हांव समजता फाटले फावटी एकदा इंट्रोड्यूस जाले कदाचित विरोधकांक कळोंक ना आसतले कसले बिल येता काय म्हणून। स्पीकर सर नेमके ट्रायबल बिलाचेर येदो व्हडलो बोवाळ जालो आनी ट्रायबल बिल जे आसा पळय न्हू हे राज्यसभेत पास जावपाक दिले ना। कोणी दिले ना ते तुकाय सारखे खबर आसा केदो व्हडलो बोवाळ जालो तो। त्या उपरांत हांव मान्य करता की तेन्ना तरी जाले ना। स्पीकर सर त्या खातीर बिल पास करप हे खरें म्हणजे सरकार पक्षा बरोबर विरोधकाचो तितकोच सपोर्ट आसता भोव गरजेचो आसता। परत एकदा ट्रायबल बिल जे आसा पळय न्ही परत इंट्रोड्यूस जालें आनी परत इंट्रोड्यूस जाता आसतना खऱ्या अर्थान ट्रायबल बिलाक जर विरोध कोणी केलो आसत जाल्यार विरोधकांनी विरोध केलो काँग्रेसीन प्रोटेस्ट चलतालो त्या वेळार भाषण पहिले संबंध देशभरातल्या लोकांना पडला स्पीकर सर एक मिनिट स्पीकर सर आता एक हांव करेक्ट आता हेज्या होणे बिल पास करपा जाय आसल्या ऑपोजिशना भायर घालून पासून पास केले कित्याक केला तेमी स्पीकर सर हाऊजूच चलोवंक दिवंक ना हाऊजच्या पास जाले हे तेच दिसा जाता एक एकदा आणि दोनदा झाली प्रोटेस्टिंगा चलता बिहाराचे अबाउट दॅट रोल तेन्ना हटाय ओडिया हटाय नाकमो हटाय स्पीकर सर बिला हेच्या पयलू कितलीशी पास जाले जेन्ना विरोधक नासतना विरोधक आणि जर हाऊस बंद जाले जाल्यार प्रेसिडेंट ऑर्डर हाडपाक जाताले कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोसिजर क्लियर कट आन्सर जाय की केन्नापर्यंत जातले। स्पीकर सर हांव परतूय सांगता आमी आमच्या केंद्रीय नेत्यांक रिक्वेस्ट केल्ली आसा जाता तितके बेगीन हे बिल पास करचे। आमचे तर म्हणणे आसले की 27 रिजर्वेशन लागू करचे पण आता आमी परतूय रिक्वेस्ट केला की परतूय बी हे बिल जे आसा ते इंट्रोड्यूस करून पास करचे आणि जाता तितके बेगीन जे अमेंडमेंट पासून हाडून पास करून जाता काश्मीराक केल्ले आसा घेवचो प्रोसिजर समजून घे।